तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंय भरले रस्ते ते म्हणटा ह्या वर्सा पावस पडल्या उपरांत सगळे कडेन फोंडकुलां पडलेले आसा आनी आतां आमी आसा ते म्हणल्यार तालिगांव सर्कला कडेन तुमकां खबर आसा हांगासर सगळो जो रस्तो आसा त्या रस्त्याक फोंडकुलां पडले आसा. हे रस्त्यातून स्ट्रेट वॉटसेल वचपाक रस्तो तो सगळ्या रस्त्याक फोंडकुलां पडल्या आनी ताका लागून खुबश्या लोकांक त्रास जाता. आनी ही जी फोंडकुलां पडल्या ती म्हाका जवळपास 2-3 म्हयने जाले सारकी पडलेली आसा. रस्तो केल्लो म्हाका दिसता मदींच परत तोय गेलो. सो अशा तरेन लोकांक त्रास जाता. आमचे घरपात म्हळ्यार आमी सारके हे जाताय काम करता तशें गाडी हाड मोडटा तशें आमची हाड मोडटा. जाले 2-3 महिने अशेंच रिपेरिंग करिना कोण कांय करिना. हे पळय कितें जालां ते. तूं आतां एक जाणटी आहा स्कूटर घेवन तुका कितें त्रास जाता? खूब त्रास जाता. बँड बी जाता खूब त्रास जाता. पयलीं पळय मुगे भशेन पळोवन चलोवचें पडटा न्हू. कितले जाले आतां कोण सांगतलो तेका हेज्यान कितलो टेप जालो तो म्हणटा? जाले 2-3 म्हयने जाले चायेचे घालता परते वयता हे घालता वयता. हय तुका टू व्हिलर चलोवपाक प्रॉब्लम जाता? प्रॉब्लेम तर हायट मीट जायत म्हणून भंय दिसता. त्रास तरी जातलेच न्ही भाई. आतां कितें पळय आतां हे खड्डे आहा पूण गव्हर्मेंट करता काम ना म्हणना पूण पावसान खड्डे जातात. ह्या रस्त्यान तुमी सदांच पासार जाता. हांव वय सदेली सो तुमकां फोंडकुलां पडल्यात टू व्हिलरान त्रास जाता तुमकां? वय त्रास जातात ना रे. चवथीचे दीस लागीं पावलेले आसा. मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आहा की चवथी पयलीं सगळीं फोंडकुलां पडटले बट आतां ही बेगींतल्या बेगीन भरपाची गरज कारण हांगासर तुमच्या फाटल्यान मागीर पळोवपाक शकता आमदाराचें घर हांगाच आसा लागींच आसा. सो हांगासरूच परिस्थिती अशी जाल्ली आसा. एक तरेन आमी पळयता की बाबूश मोन्सरात आमदार आसा मंत्री आसा तशीच तेजी बायलूय आसा जेनिफर. ताच्या भायर तेंचो चलो रोहीत मोन्सरात मेयर आसा. इतले लोक आसतना सुद्दां हांगासर फोंडकुलां पडल्यान ती भरपाक अजुनूय भरलेली ना. सो अशे लोक हांगासर चर्चा करता. सो ही एक्चुअली पळयत जाल्यार फोंडकुलां बेगींतल्या बेगीन भरपाची गरज कारण हांगासर खुबशे लोक ट्रॅव्हल करता खुबश्यो बसी ट्रॅव्हल करता. ताका लागून हो रस्तो आहा तो बेगींतल्या बेगीन करची अशी स्थानिकाची मागणी आसा. स्टुडंटा खातीर तालिगांवच्यान रुपेश रावत.